आणि भुताचे आणि भुविध आत्म्याचे नवे आमेन. दैविक आकृतीची मजत आम्ही मागून आयच्या दिवसाची आराधना आरंभ करूया. समी समय संगता मिळून एक कण दैविक आकृतीस गायन करूया. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पोताची आमच्या सौम्या आणि सडबुंडारा जेजू क्रिस्ताची कोडणी रग आत्मो आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या परिपोणापासो जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिपा आमची आणि जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिपा आमची आणि राची काकुत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिपा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिपा आमची आणि संसाराची काकुत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिपा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिपा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिपा आमची आणि जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिपा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिपा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिपा आमची सगळ्या संसाराची काकुत ये भाग्यवंत देवा ये भाग्यवंत बळवंत ये भाग्यवंत आभार काकुल तामची जेजूच्या पवित्र साक्रामेंताक आराधन करूंक म्हणून आमी आयचे दिसा हांगासर आयल्या. दनपाराची 3 वरां जेजूचे कठीण कश्ट वळवळे आमी नियाळन देवी काकुळचो तेर्स आमी म्हणलो. समेची काकुळ तूं आज आमी मागया सगळ्या मनशा कुळाचेर मनशा कुळाच्या कश्टांचेर पिडे शिरेंचेर समस्यांचेर देवाची काकुळ निरंतर वाडत आसा ती आज विशेश तरान मेळच्या खातीर संवसारांत शांती येवच्या खातीर भलायकी येवच्या खातीर आमी आज आमकांच भेटोवन दिवन सुम्या लागीं मागया. हांगासर आतां आमी पवित्र साक्रामेंत आराधन करन सोम्याक आमचे सांगाता आमी आपूण हाडटना ताका आमी सरपडोवन आराधन करया. आराधनाचें गीत आमी गावया. So astro tu
soraconda tumo somogal ish tumo sote tumo so asro tumo so asro tumo soraconda tumo somogal ish tumo sote सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितां तुझे रूपोळेव सोदता सगळ्या सकते तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा तुमो सोगोळी तुमो सोबुसोंदा तुमुची गुपी सुआ तुमो सोथे तुमो सोगोळी तुमो सोबुसोंदा तुमुची गुपी सुआ तुमो सोथे सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितां तुजे रूपोळ्यो सोदता सगळ्या सक्तेन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा हालेलुया जेसू हालेलुया जेसू हालेलुया जेसू हालेलुया 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 नमस्कार करता हूँ तुम्हें आराधना करता हूँ तुम्हें महिमा देता हूँ तुम्हें हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, thank you, hallelujah, Jesus. hallelujah, Love you, hallelujah, Jesus. hallelujah, 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 hallelujah. आमच्या संगात आयिल्ल्या आमच्या संगात आसच्या सोम्याक आमी आराधन करया हे दोळस आमी सगळीं सरपडल्या ताका नमान करता
ताका मान करता सोम्या विना आमी कितें आसा कांयच न्ही एक तणा बरी आमी भोंवतल्या सकाळीं फुडलें फूल सांजेर पावता झडटा आमची जिवीत इतलेंच फकत हे फूंक मात्र सोम्या वरवींच तें आसचें सोम्या खातीरच तें आसा जंय सोम्या खातीरच तें वसा जंय ह्या खातीर सोम्यान आमकां रचलां आपयलां विंचलां आनी आज ही स्तुती करूंक हें भाग ताणें आमकां दिलां ह्या सोम्याक आमी सरपडोन नमस्कार करया सगळ्या आमच्या मतीन कुडीन काळजान सक्तीन म्हणजे तें कितें आसा सर्व संगती सोम्याक आराधन करून दित सगळ्या श्रेश्ठ संगी सगळ्या म्हज्या सर्वस्व संगी सोम्याक आमी सरपडोन नमस्कार करया येया नमस्कार करूया येया नमस्कार करूया दनिया कित्या तो एकलो सोमी कित्याक तो एकलो सोमी कित्याक तो एकलो सोमी जेसू ख्रिस्त सोम्या आमी तुका आराधन करता म्हणया सोम्या आमी तुका आराधन करता आदाम येवेच्या रचणारा सोम्या आमी तुका आराधन करता सर्व जिवींच्या रचणारा सोम्या आमी तुका आराधन करता सर्व जिवींच्या पोसणारा सोम्या आमी तुका आराधन करता भूमी वैकुंठीच्या रचणारा सोम्या आमी तुका आराधन करता पात्रियार्कांच्या देवा सोम्या आमी तुका आराधन करता इस्रायल परजेच्या देवा सोम्या आमी तुका आराधन करता न्यायकर्त्यांच्या देवा सोम्या आमी तुका आराधन करता प्रवाद्यांच्या देवा सोम्या आमी तुका आराधन करता रायांच्या श्रेष्ठ राया सोम्या आमी तुका आराधन करता एका आवयच्या की चड मोग करतल्या देवा सोम्या आमी तुका आराधन करता सर्गीतान मान्यान दिल्ल्या देवा सोम्या आमी तुका आराधन करता करपातान पियोंक दिल्ल्या देवा सोम्या आमी तुका आराधन करता मासाक सुकण्याचे लोवे दिल्ल्या देव पोसणारा सोम्या आमी तुका आराधन करता जेजू क्रिस्ताच्या बापा सोम्या आमी तुका आराधन करता जेजू क्रिस्ता मारिफात आमचो मोग करतल्या सोम्या आमी तुका आराधन करता जेजू क्रिस्ता मारिफात आमची सोडवण केल्ल्या सोम्या आमी तुका आराधन करता जेजू क्रिस्ता मारिफात आमकां मागोवंक शिकयल्ल्या सोम्या आमी तुका आराधन करता तूं आमचो सर्गीचो बाप म्हूण उगडापें केल्ल्या सोम्या आमी तुका आराधन करता आमकां सर्गाक आपोवन व्हरच्या देवा सोम्या आमी तुका आराधन करता आमच्या मोगाळ सांबाळणारा सोम्या आमी तुका आराधन करता आमच्या जिविताच्या दातारा सोम्या आमी तुका आराधन करता आमच्या मोगाळा सर्गीच्या बापा सोम्या आमी तुका आराधन करता आमच्या सर्वस्व आनी सर्वा सोम्या आमी तुका आराधन करता एक घडीभर माऊन तरान आमी सोम्याक नमस्कार करया म्हणजे तें कितेंच उरचें नाका सोम्याक आराधन करिनातलें सोम्याक वळखनातलें आराधन करनातलें दारूण काळीज आमकां आज नाका इजा ह्या प्रवाद्या बरी सोम्याचें आराधन करतना आमचे पातकी सैम उडासाक येता आमी पातकी म्हणल्यार उडासाक येता आमचे पातकी वॉन्ट सोम्याची स्तुती करूंक नांव फावो म्हणल्यार आमकां भोगता आमचे पातकी काळजान सोम्याची ती ऊब बगूंक मोगाची ऊब बगूंक आमकां कस जातात एक घडीभर आमच्या पातकांची आमी दूख धरया मागीर आमी सोम्या कडेन कंतारान बोक्सांनी आमी मागया
आमचेर माती सगळ्या मनशा कुळाचेर सगळ्या मनशा कुळा पातकां उडा साकाडन सोमयाची काकुळत आमी मागया किर्तनगार म्हणटा तांच्या पातका वरवीं ते पिडेस्त जाले तांच्या पातका वरवीं ताणें पिडा आपणायली कश्ट आपणायले पूण आमच्या पातकां खातीर तो घायेला सोमी आमचे कश्ट ताणें कुर्सार वावयल्यात त्या सोमयाची काकुळत आमचे खातीर सदांच आसा पातकांची दुग्ध नवी जिणेचो निर्धार घेवन सोमयाची काकुळत आतां मागया काकुळत कर आमची सोमयाची सू काकुळत कर आमची काकुळत कर आमची सोमयाची सू काकुळत कर आमची काकुळत कर आमची काकुळत कर आमची सोमयाची सू काकुळत कर आमची काकुळत कर आमची सोमयाची सू काकुळत कर आमची पापा धरले तुका कुर्सायले दैविक मोगाक तुका सांडून जिवीत विबाडले पापा धरले तुका कुर्सायले दैविक मोगाक तुका सांडून जिवीत विबाडले काकुळत कर आमची सोमयाची सू काकुळत कर आमची काकुळत कर आमची सोमयाची सू काकुळत कर आमची सगळीं आमी उबी रावया सोम्यान केल्ल्या सर उपकारांक आज आमी ताचो उपकार बावडया सोम्यान आमकां जायतें बरेंपण केलां जायते उपकार केल्यात जायतो आदार दिला आनी आमकां हें पयल्यान पयलें पळयल्यार आमकां आज म्हजो जिवोवचें भाग दिलां आज म्हजो जिवोवचें भाग दिलां सांगतोन मागचें भाग दिलां संवसारांत कितल्या सुवातेनी आजून ही गजो पाण करुनान मागोवंक तांकां अवकाश ना घरांनी मागा जाय अशें सांगाता येवन सक्रामेंताचें आराधन करूंक जावं दी मीस पेटोवंक जावं दी मागोवंक अवकाश ना आमकां आज हांगासर येवंक फावो केला तितली भलायकी ताणें दिल्या ते आमच्या सोमयाक आमी आज अर्गां दिवया किर्तन 89 पयली ओळ आमकां सांगता सुरस्पराचे उपकार हांव ससनाक गायतलो किर्तन 107 पयली ओळ म्हणटा सुरेस्परा अर्गां दिया कित्याक तो बरो तो एकलो मात संपूर्ण बरो किर्तन 30:4 पयली ओळ म्हणटा सर्व काळ सुरेस्परा अर्गां दितलो ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली परत किर्तन 52 पयली ओळूच आमकां सांगता तुका अर्गां दिता हांव देवा तुका अर्गां दिता हांव तुजें नांव आमी उलो मारता आज सोम्याक अर्गां दिवचें वर्तें मागणें आमी ताका अर्गां दिल्ले वरवीं सोमी व्हड जायना बगर आमीच ताजे लागीं येता आमीच ताजे लागीं आसून ताचो मोग भोगता ताचो मोग नियाळन ताची दयाळाय नियाळन ताचो आदार नियाळन आमी आज सोम्याचो उपकार बावडया ताका आमी अर्गां दिवया अर्गां तुका सोम्या जेजो अर्गां तुका सोमया जेजू अर्गां तुका सोम्या देवा अर्गां तुका सोमया देवा आमकां मनीस जावन रचयल्ल्याक अर्गां तुका सोमया जेजू आमकां तुज्या सारकेचें आनी रुपाचें केल्ल्याक अर्गां तुका सोम्या देवा आमकां जाणवायन बरयल्ल्याक अर्गां तुका सोम्या देवा आमकां कुरपेन नेटयल्ल्याक अर्गां तुका सोमया देवा विविध अणवारांतलें सांबाळल्याक
अर्गां तुका सुम्या देवा आमची जतन करची वडिलां आमकां दिल्ल्याक अर्गां तुका सुम्या देवा आमकां क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्म दिल्ल्याक अर्गां तुका सुम्या देवा आमच्या भावार्थांत आमकां तीर केल्ल्याक अर्गां तुका सुम्या देवा आज पण सरांगा सर येवन तूं स्तुती करचें भाग फावो केल्ल्याक अर्गां तुका सुम्या देवा मारेकार पिडेंतून आमकां राखिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या देवा आमकां बोळ आनी बोळायकी दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या देवा दिसपडटो ग्रास आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या देवा आमकां ते पोवी सभेचे सांदे केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या देवा तुज्या साक्रामेंताचें बोळ आनी कृपा दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या देवा आमकां आदार दिवन सबारांचे कुमोक आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या देवा काळा प्रमाणे पावस आनी वत आनी बरो हवामान आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या देवा आमची पातकां केल्ल्या वेळार आमकां तुवें बक्षिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या देवा नव्या जिवीत कृपा आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या देवा आमकां सर तरेची शिकाप तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या देवा आमच्या मोगाच्या तुवें बेसावान दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या देवा सर आमी आज सोम्यान केल्ले उपकार आमी एक घडी बरवडास काडया ताचे उपरांत आमी गायन कर सोम्याची स्तुती करया आनी अर्घ दिवया आमचे फिरकेचे केल्ले उपकार आमी सोम्याक आमी अर्घ दिवया आमी मागिल्लें देवान फावो केलां कितलीं जाणां सांगतात मागिल्लें मेळ्ळें संपूर्ण भलायकी मेळ्ळी काम मेळ्ळें काम वेचें आसलें उरलें ट्रान्सफर मेळ्ळें समाधान मेळ्ळें सर हांगासर उपकार बावडलें सांगाता आमी सांगाता मेळोनी आमी सोम्याक अर्घ दिवया अर्गां दिवया आमी सोम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया अर्गां दिवया आमी सोम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबारया उसा येतावन देव आमचे मागणे आयकता देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकारता सोबावुडया देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकारता सोबावुडया अर्गां दिवया आमी सोम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया अर्गां दिवया आमी सोम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया इस्रायेलाचो देव खंडीत दाना विस्तार परचेक ताच्या केदी सांडिना इस्रायेलाचो देव खंडीत दाना विस्तार परचेक ताचे केदी सांडिना देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकारता सोबावुडया देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकारता सोबावुडया अर्गां दिवया आमी सोम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया अर्गां दिवया आमी सोम्या करसिया महिमेक आमी ताची गितां गावया Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia. Alleluia, Alleluia. अर्गां बापा पुता पवित्र आत्म्या बापा हालेलुया
जयकार तुका जिजलो होगळशिता तुझे नांव करता हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया. सोम्याच्या लागीं आमी आसा सोम्याच्या मोगाची ऊब आमी बघता सोम्याचो आदार आमी बघता सोम्याची रूस आमी सागता सोम्याचो हुस्को आमी बघता सोम्याचो सांगात आमी बघता सोम्यात आमी धैर्य घेता सोम्यात आमी भलायकी घेता निरंतर आमचें काळीज सोम्याक अर्घां दिवचें काळीज तें जावन दी आमचे वोंट सोम्याची स्तुती करचे वोंट मात ते जावन दीत कितें मेळ्ळें आमच्या वोंटांचेर येवचें नाका कितें सुरसुरे पुरपुरे आमच्या वोंटान येवचें न्ही सोम्याची स्तुती आसल्यार तेंच मागणें अर्गां जेजो होगळाप जेजो महिमा जेजो स्तुती तुका सोम्या जेजो मान तुका सोम्या जेजो हर्षितां तुका सोम्या जेजो वंदन तुका सोम्या जेजो जय जय तुका सोम्या जेजो होजाना तुका सोम्या जेजो अर्गां जेजो होगळाप जेजो सोम्या आतां आमचे लागीं उलयता सोम्याचें उतार आयकोवच्या खातीर एक घडी भर मावून तरान सोम्याक आमचे कान आमी नीट करया सोम्या थंय आमचें काळीज उगडया सर्वेस्पर तुमचे सगळ्यांचो तुमच्या इसव्यास मातया प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. तुमचो बायसन जेजू गालिल्या सरोवर येतडीची वार्धन फुडें गेलो उपरांत तो दोंगरार सोडून बसलो तेन्ना लोकां जोमे मोन्यांक कुर्ड्यांक तोंट्यांक पांगड्यांक आनी हेर पिडेस्तांक घेवन ताची अशीं आयले आनी तांणी तांकां ताच्या पांयां अशीं दवरलीं आनी तांकां सगळ्यांक ताणें खूण केली मोने उलयलेले थोंटे चल्लेले कुर्ड्यांक दिश्ट मेळलेली हें सगळें पळोवन लोक विस्मीत जालो आनी इस्रायलाच्या देवाक नांव वाडूंक लागलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वार्ता मान हें वखणी तुका क्रिस्ता. जायत्यांनी सांगचें आसा आमकां होगळापंक वगळसूंक कितलींय कारणां आसल्यार आमकां तोंडाचेर येवची उतरां पुरपुऱ्यांचें मात्र म्हाका सकाळांनी सांडून घालां कोणी म्हाका पळोवंक येनात म्हजे विशीं कोणायकी पळोवन वचोंक ना हांव कोणायकी नाका म्हजे पिडेक वकात ना म्हाका काम ना म्हाका भलायकी ना म्हाका जेवंक ना म्हाका खावंक ना म्हाका न्हीद ना म्हाका भुरगीं नात सैरीक ना बेळे ना पाग ना सांगात ना 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 म्हणली नदीर सदां न्हीद निरंतर वळटा फोन काडल्यार फोनाचेर आयकोनचे तेंच खंयसरी पिडेस्तां भेटोवंक गेल्यार मुखार बरें कर सांगता बरें कर पळयतात म्हणून लो तांचे लागीं ती इल्लो वेळ जालो घरच्यां बरोबर थंय रावोंक जाता मागीर आमी बसून उलयत आसतना ती कोणी आसात गे पाद्र्या पात्यान ना न्ही कहलें पाद्र्या पा कांय पळयनात म्हाका कांय पळयनात वखा दिसा मान दिनात समा एक वेळा वेळा खावंक दिनात थोड्यांक दवरून वेतात सकाळीं गेल्यार राती गायली हांवें ते बेळशेल्लें कांयची बुके तरी दाजे पुरपुरल्या पाल्यार ती येयना हली गजाल मोगाच्या भाव भयणीनो सत जावं पुरो सत ना म्हणून न्ही पूण सबारपटी आमी तेंच बऱ्या उतरांनी वगळसून सदां न्हीत हेरां मुखार तांणी केल्ली सेवा वगळशिल्यार ताणें ती आसल्यार इतली थंय पाव वाचल्या ह्या भुरग्यांनी पळयलें इतलो थंय पाव उरलां तांणी म्हाका पळयलां ताणें म्हाका आदार दिला आस्पत्रेक गेलां वखदां काडलां ही म्हजी भुरगीं दिल्ल्या त्या वागार गा अशें म्हणची म्हजी जायतीं आसात आमकां दिल्लें बरेंपण देवाचें जायतें आसा त्या देवाक अर्घां दिवंक आमकां जायतें आसा पळया आमकां मोल ना म्हळ्यार आमी मोल नातले बरी करता रसल्या देवाक मिरसाळ करता म्हण येत
आमकां मोला सागिना म्हणून इजाया प्रवादी अध्याय 43 इजाया प्रवाद्याची 3 वळ 3 आवस्वर 4थी वळ आमकां भोव अपुरबायेन सांगता. इजाया प्रवादी 3 आवस्वर 4थी वळ. तूं मुजे दिश्टीन मोलादीक देखून तुका मान फावो आनी हांव तुजो मोग करता देखून हांव तुजे बदलाक मनशांक दिता आनी तुज्या जिवा बदला राष्ट्रांक दिता. तूं म्हाका मोलादीक मनशावर न्ही राष्ट्रावर न्ही मोलादीक म्हळ्यार हाच्या आदीं सांगलां एका मोलादीक म्हळ्यार राजाचे सगळ्या राजाचें रायाचें भांडार तें भांडार जावन आमकां तो लेखता तितलें मोलादीक आमी आज तें मोल आमी लेखिना. त्यात जेजूच्या आमोल रक्तान मोलाक घेतिल्ली आमी देवाच्या एकल्याच पुताच्या आमोलीक रक्तान मोलाक घेतिल्ली आमी चिल्लार न्ही आमी. आमकां मोल आसा. कोणीय कितेंय चिंतून दीत कितेंय उलोवन दीत हर एकल्याक आमकां आमचें म्हणल्यार मोल आसा. तें मोल देवान बांदलां सोमयान बांदलां. आज आमकां मोल आसा म्हणून न्ही जेजू आयला हांगासर. आज आमकां मोल आसा म्हणून न्ही जेजू आमचे सांगात आसा. ताका आमची गरज नातिल्ली पूण आमकां तो मोल बांदता आमकां तो मोलादीक म्हूण लेखता. देखून आमी सोमेसरशी आयले हांव किर्तन 17-8वी वळ म्हणटा तुज्या दोळ्यांतले बावले बरी म्हाका राख तुज्या पाकाड्याच्या सावळेंत म्हाका लिपय. तेंच पवित्र पुस्तकांतली उतरां ती देव आमकां ताच्या दोळ्याच्या मुखल्या बावले बरे पाकाड्या सावळेन आमकां राखता. सदां न्ही राखचो देव तो तितल्या मोगान आमकां पळयता. आमकां ताणें आमच्या केल्ल्या चुकींक चिल्लून उडयलें जाल्यार आज आमी हांगासर आसत्या वंगी मोगाच्या भावां भयणीनो थोड्यांनी विचारलें आसा तुमी हरिये पटी देवाच्या मोगा विशयांत मस्त पटी उलोवचें. देवाच्या मोगा विशयांत उलयचें आमी देवाच्या रागा विशयांत न्ही. देवाच्या मोगा विशयांत उलयत आसतना आमी त्या देवाक राग हाडूंक कितें केलां म्हळ्यार आमकांच कळटा आनी आमी बदलता. देवाचो मोग आमी अनुभव केल्या वेळार मात आमी कितें करता केदाळाय उडा सकाळचें आमकां मेळ्ळी शिक्षा आमकां मेळचे कश्ट आमकां मेळची पिडा शिडा आनी आमी म्हणजे देवा कितें राग आयला की कितें म्हूण आमी चिंता. पूण सगळ्यांत देवाच्या अपुरबाय येवच्यान आमी विसरता न्ही. पळया एक दीस एकली चली एकदम बेजारायन आयली सांगता फादर हांवें एका चल्याचो मोग केल्लो एका चल्यान म्हजो मोग केल्लो ताका तो पातयेली ताणें म्हाका इनामाय दिली हांवें ताकाय जाय तितलो मोगय दिलो. कठीण मोगान आमी आसले हांव सोबार तियेंपो 1 वर्स न्ही 2 वर्सां काजार जाता म्हूण ताणें बसयल्लें. काजाराक तयारी बरें हांवें केल्ली म्हज्या घरच्यांक हांवें कळयल्लें इश्टामित्रांनी बरो तोसून तुजो म्हूण सांगिल्लें. पूण म्हाका आतां जियोंक नाका. कितें जालें सकास ताणें म्हाका पयस केलां. तो म्हाका आतां फोनांत बरें अप्रूव करता. हांवें फोन केल्यार मात फाटीं उलोवचें. ताचे वयर हांवें 100 फोनाक गेल्यार एका फोनाक जाप दिवची. ताणें अखेरीक आय डोंट लव यू म्हणलो. म्हजें मोळाप म्हजेर कोसळून पडलां. कितें करचें म्हूण म्हाका कळना. म्हाका कितें करचें म्हूण कळना. हली थंयच कठीण स्थिती. पवित्र पुस्तक काडून वास देव तुका गटाय दितलो. देवच तुका बुजावण दितलो. देवच तुका देठ दितलो. देवच तुका वाट दाखयतलो. आनी ताका मेळ्ळें किर्तन 130:9 किर्तन 130:9 14वी वळ भोव अपुरबाय उतरां ताका मेळ्ळी.
आनी ती ताणें नियाळन ते तुवें म्हणून म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय. देखून हांव तुका अर्घां दितां. विस्मीत तुजीं कृत्यां हें हांव खरेंच जाणा. ते म्हणून लागलें कसलें अद्भुत जावं देवान म्हाका रचलां. विचित्राची कृत्यां म्हजे थंय. हांव ताका अर्घां दितां. उतरां विणे परत परत परतून परतून तिणें वाचली ती म्हणटा. वाचून वाचून म्हाका धैर्य भोगलें. म्हाका तें अद्भुत आनी विचित्र तरान रचलां. हर एकल्याक आमकां विचित्र तरान देवान रचलां. विचित्रां ताची आमचेर आसात आनी विचित्रां पासारूंक आमकां ताणें रचलां. आमी खावन मरोंक न्ही, बेजारायन पाश्चातापान आसोंक न्ही, पिडा शिडा म्हूण करगोन आसोंक न्ही. हा संवसारार कितलेंय काळें मोड आसूं दी, कसली पिडा शिडा आसूं दी, आदी मारीच्यो पिडा आयल्यात, बोळणीक आयल्या, प्लेग आयल्यात, लोक मेला, लोक उरला, संवसार चल्ला. आमी आसा म्हूण देवान आमकां रचलां आनी राखलां, सांबाळलां आनी देवाचे कुशे प्रमाणे सत्रायन आमी चल्ल्या. देव आमकां राखता. अद्भुत ताची कृत्यां. देवाक म्हज्या जिवितांत जागो दिताना म्हजें मोल कळटा. हांव म्हजें तूं मोल हांव मातूं पळयताना मोल कळना. देवाक म्हज्या जिवितांत जागो दिताना देवा मुखार पळया, ताणें म्हाका वर्त्या रिती रचलां, सांबाळलां, पोसलां. पळया कितलें मोल ताणें. सबारांनी आपणा अशी बारीकशी उण्या रितीन चिंचे आसा. कीळू आरिमे म्हणटा, लो एस्टीम. आमकांच आमी किणून कीळ करन चिंचे. आज आमकां कीळ चिंचे नाका. हांव कांयच न्ही, हांव किडो न्ही, हांव एक मनीस. सोम्याक आमी पातयो नासाव, सोम्याचो मोग आमी नियाळ नासाव, सोम्याचें ते ताणें दिलें सोडवून दिलें पास्याव म्हजे खातीर म्हणलें खंडीत जावन हर एकल्या म्हाका गुत्तां न्ही. तर आज रोमागर म्हणल्यार वचो 8:30 आनी 2 जावं दी, जुवां ज्या वचो 3:16 जावं दी. सांगता कितें, देवान म्हजे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. एकल्याच पुताक ताणें दिलो म्हजे खातीर, म्हजे खातीर, म्हज्या सर्वस्वा खातीर. तेंच किर्तन 71. किर्तन 71 20वी ओळ आमकां सांगता. ती उतरां आमी आयकोनची बरी पळय पुस्तकांत हांव बरें अपुरबाय उतरां. जायती आनी कठीण विघ्नां तुवें म्हाका पळोवंक दिलीं, तरी तूं म्हाका नव्यान जिवीत दितालोय. पृथ्वेच्या पाताळांतलो म्हाका परतून वयर काडतालोय. कहलीं बरवशाची उतरां बळया. आमी जावं बऱ्या कोरोना पिडेक आनी कितें लागून आज ह्या दिसांनी मस्त कांगाल जावन आसा. आमचीं कामां जायनात, कामां नात, कामां गेलीं, भोंवूंक ना, घुवोवंक ना, फंक्शनां सारकीं नात. कुटुंबाच्या पळय कितलो थेंब जालो. एकालिके वचोंक भोंवंक भिरांत दिसता. पूण जायतीं आनी कठीण विघ्नां तुवें म्हाका पळोवंक दिलीं. हर एकल्यान आमी पळयलीं ह्या दिसांनी कठीण विघ्नां. तरी तूं म्हाका नव्यान जिवीत दितलोय, नव्यान जिवीत दितलोय. पृथ्वीच्या पाताळांतलो म्हाका तो परतून वयर काडटलोय. सोम्याक अर्घां दिवचें म्हळ्यार ही बरवशाची उतरां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. ही बरवशाची उतरां. बरोवश्यान आमी उलोवची, बरोवश्यान आमी सांगची. ती जावन आसात तूं म्हाका जिवीत दितलोय, तूं म्हाका परतून वयर काडटलोय. तींच तूं म्हज्या दिश्टीन मोलादीक देखून तुका मान पावो आनी हांव तुजो मोग करतां. देवच तूं म्हाका मान दिताना हांवें त्या देवाचो मोग न्ही आनी कोणाचो करचो. ह्या 4 दीस मोग करून सुटलेले आसो न्ही, देवाचो तो मोग मात शाश्वीत म्हणा लागलें. देशली म्हणा लागलें तो मोग मात शाश्वीत. ताणें म्हाका मान दिवन मोग केला आनी खाली वस्तू जावन लेखलें आनी मोग केलो. तो एकलो मात्र म्हाका मान दिवन मोग करता. तो मोग आमी अनुभव करता. त्याच उत्पत्ती ग्रंथांत पयलो स्वर
20 आनी 7 वळ देवान मनशार आसतना कसो रचलो पळया, कसो रचलो. देवान मनशाक मनजात जावन रचूंक ना, रुखजड जावन गे, मातली जावन गे, आनी कितें माती जावन गे, आनी किडो जावन गे रचूंक ना. ताणें रचलें पळया, देवान मनशाक रचलो कसो. देवान मनशाक आपल्या सारक्यासो रचलो. देवाच्या सारक्यासो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देवान मनशाक आपल्याच सारक्या सुरपायेचो रचलो. तशें म्हणटा आसतना आमचें मोल उणें करून कोणीय उणें करून दीत, आमचें मोल उणें जायना. आमचें मोल देवान बांदलां, देवान तें मोल बांदलां. कोणीय आमकां घात करून दीत, कोणी आमकां वाऱ्यार धरून दीत, कोणी आमचे केस करून दीत, कोणी आमची मर्याद काडून दीत, कोणी आमचें नांव वाटेर घालून दीत, पूण एकलो मात्र तशें करिना. ताची इश्टागत धरया, ताची इश्टागत धरया. तो आमकां सांडून घालना, तो आमकां सांगात दिता, तो आमकां बोल दिता, तो आमकां आदार दिता. तो मात्र आमचो खरो मोग करता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. जेरेमाया प्रवादी आवास्वर 1:25 वळ पळया, देवाचो मोग आज काल तावन न्ही, आज काल तावन न्ही, केदळा तावन तो पळया. आवयच्या कुसव्यांत तुका रचचे आदीं तुजी म्हाका वळख आसली. तूं जुल्मचे आदीं हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कशें हांवें तुका नेमलो. पळया, तुज्या आवयच्या कुशीन तुका रचच्या आदीं एक मिसांव दवरून तुका हांवें रचलां, मिसांव दवरून रचलां. फकत खावन मरोंक न्ही, या जीव घात करून वचोंक न्ही, बेजाराय करून कंगाल जावन एक मोठी पिडेस्त जावन आसोंक न्ही. बगार कितेंय मिसांव देव म्हाका दिता. हर एकल्याक आवयच्या गर्भांत जावन ताणें म्हाका विंचलां आनी रचलां. ह्या भोवापूर बाय तरान त्या देवाक आमी अर्गां दी जाय. अर्गां तुका सुमया देवा, अर्गां तुका जेजू क्रिस्ता, अर्गां तुका पवित्र आत्म्या. देखून हें देवाचें काम. एफेसां पयल्या पत्र आवास्वर 2:10 वळ म्हणटा, होय आमी देवाच्याच हाताचें काम. क्रिस्ताचे जोते आमी बरें आदारान जिये जाय म्हूण सुरवेर तावन येवजिल्ल्या प्रमाणे ताणें आमकां रचल्यांत बरें आदारान आमी जिये जाय. त्या खातीर रचला. आमी कितेंय करून जिवंक न्ही, बरें आदारान आमी जिये जाय त्या खातीर रचलां. त्या खातीर ताणें आज म्हणसर आमकां दवरलां. आमी बरें केल्लें थंय वेतेलें, आमी बरें आदारलें थंय वेतेलें. तो स्वामी आज आमकां सांगता तेंच बरें करा आनी जियेया. ताचें बरेंपण साकोवंक आयिल्लीं आमी आज बरें करून जिवंक आसा. बरेंपण अनुभव करचें मात न्ही, बरें करून जिवंक आसा. पूण सबारपणें बरें करना कित्याक म्हळ्यार ह्या बऱ्या देवाचो अनुभव आमकां आसना, बऱ्या देवाचो अनुभव आमकां मेळना. आमी मागता जावं पुरो, मिसा घेता जावं पुरो, तेज करता जावं पुरो, आनी पास्यांक नियाळ करता जावं पुरो, कुस्साचो वांटो करता जावं पुरो, पूण बऱ्या देवाचो अनुभव नासतना आमच्या तोंडांत कोडू, आडूक, आंबट उस्स भायर येता. आमचे मोती दी तेंच येता, आमची बोगणाय तेंच येतात. आनी ह्या वरवीं आमी पिडेस्त जाता, ह्या वरवीं आमी पिडेस्त जाता. आमचें मोतीचें फोकस सारकेंच आसना. हे फोकस सोम्यातय आमी दवरी जाय. एब्राहिम पयल्या पत्र आवास्वर 12 दुसरी वळ म्हणटा, तुमची दिश्ट ताचेर खंचया, ताच्या मोगाचेर खंचया. ताणें आमकां कितें केलां त्या वयर आमी खंचया. ताचे खंचोवचे शिवाय आमच्या कश्टांचेर, आमच्या समस्यांचेर, आमच्याच कश्टां समस्या पिडेचेर खंचोवन खंचोवन आमी आणखीच पिडेस्त जाती आसा. तें तावन तो आमकां वयर काडटा. आमी वयर पळय जाय, सकयल न्ही. वयर पळोवंक शिका जाय, सकयल न्ही. वयर पळोवचें सोम्यातय, सकयल पळोवचें. आमचेच सगळो वेळ आमचेच कश्ट समस्या तेंत हाडूंक संगती पळोवच्यो. सोडया आमी तें. म्हज्या घरांत अशें करतात, हांव आसलेलें अशें करतात, म्हज्या वाड्यांत तशें, म्हज्या भुरग्याचें तशें नाका. आमकां देव मोखरचो देव आसा न्ही, आमचो मोखरचो देव आसा. तो आमकां राखता, सांबाळटा. पळया, म्हज्या घरांत सगळ्यां भलायकी आहा, म्हाका ना. सकट न्हिदतात, म्हाका न्हीद पडना. कित्याक तुका जागो दवरला तांचे पासत मागोवंक.
हेरां पासत मागोंक आमी म्हजी न्हीद पळोवची नाका म्हाका ती अवकाश सोदीचे त्या दळा म्हाका न्हीद येताच पळया येताच म्हाका ती अवकाश न्हीद येना मागणी सुरू कर माग दिमिगाल माग तांची न्हीद उपाद्र कर नाका तेणी दोन दीत तेणी दोन दीत व्हडल्यान मागा नाका माउंट तरान माग तेच म्हूण स्तुती कर पळया तुका न्हीद दिवची ताणें आमचे दोळे आड करचे ताणें आमचे आश्टीत आमचे ताणेंच पळया आमचे न्हीदेन ती सगळें सांबाळचें ताणेंत मोगाच्यानो आमी आज हो देवाचो व्हरतो मोग नियाळतना इसाया प्रवाद अध्याय 54 इसाया प्रवाद अध्याय 54 दावी वळू आमकां सांगता आमकां मस्त कश्ट मस्त अनवार येते आसात सरी म्हणटा आमची कामां गेलीं कितें करचें म्हूण कळना भुरग्यांक कशें पोसचें म्हूण कळना भुरग्यांक शिकाप कशें करचें म्हूण कळना देखून आमी कितें करचें पुरवत आमचेर आयिल्लें दिसता सागोर आमचें परतल्लें बरें दिसता इसाया प्रवाद अध्याय 54 वाक्य 10 आमकां सांगतात उतरां पळया पर्वत आपलें स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर हालोंक लागतीत पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो पर्वतूच तांचें स्थान सोडती जाल्यार दोंगर हालोंक सुरू जाल्यार सती आसा न्ही आतां सती आसा दोंगर हालोंक सुरू जाल्यात पर्वत कोसळट्यात पळया जाल्यार म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना म्हजो विश्वासी मोग केदींच आला ना म्हणटा सोमीन देव तो एकलो मात्र आमचो मोग करता आमच्या मोगाच्यानी आमकां सांडलां जावयेत आमचो मोग केल्ले मोर आंगावन पावूंक गेल्यां जावयेत म्हाका कोणूच ना म्हूण भक्ता जावयेत ह्या म्हाका आज काम ना म्हाका आज कशेंच ना सगळें म्हज्या माथ्यार पडलेर बघता रसल्या देवाक पोसूंक कळटा आज तें ना हें ना म्हणून पिड्या शिडा हाडून त्या पिड्याच्या वखदां करसूंक आमचे लागीं पळय खंय आसा पळया तले स्थितीर आमी आसता देखून तें चिंतून आमी रावचें नाका आमचो देव मोग करता आमचो देव काकूळट आमचे देव काकूळट करता किर्तन 8:5 वळ आमकां सांगता तुवें ताका देवदूतां प्रास इल्लो ल्हान केलाय महिमेचो आनी मानाचो मुकूट ताचेर घालाय महिमेचो मानाचो मुकूट आमचेर दिवन देवान आमकां रचलां आनी सांबाळना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड जायते आमी पोटी आमी देवाचे मोगाळ भुरगीं म्हणलें सत आमचे थंय गूण आनी द्रड रोंबाना ते सत आमच्या थंय गूण आनी द्रड रोंबा जाय देव म्हजो मोग करता देव म्हजी काकूळट करता देव म्हजी दया करता हें हांवें सांगत रावा जाय तोळ 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 म्हज्या तोंडान तेन्ना यें जाय कोणीक पुरलें देव म्हजो मोग करता कोणीक आतां सांगलें देव म्हजो मोग करता देव आमचो मोग करता ताचोय मोग करता म्हजोय मोग करता देव आमचो मोग करता देव आमकां सांबाळटा देव आमकां सांबाळटा म्हजो देवा म्हजो इतलो मोग केला ताच्या मोगाचे पाळां म्हजे थंय रमल्यान ताची सकत मोगाची सकत म्हजे थंय वाळटे आसा आमी देवाची मोगाळ भुरगीं म्हणलें सत आमचे थंय गूण आनी द्रड रमोवन दी जायते फावटी आमी चिंतचें हेरांनी बांदच्या मोला वयर आमचें मोल आसचें म्हणून म्हाका मोल बांदिनात म्हाका मार्क दिनात म्हाका वोट घालनात म्हाका वयर काडनात म्हजे विशयां बरें उलयनात हेरां मोसरान स्वार्थान कितलेंय मोल आमकां बांदतीत गी कितलें मोल बांदल्यार तें उणेंत कितलो मोग करता म्हणलो सोलोय आसली स्वार्थ आसोनूच तशें करता म्हणलें उडास आसोन दी स्वार्थ नासतना कोणीय तशें करना आज आमचे थंय आमकां हेरांनी मोल बांदून आमकां आसचें नाका जावं दी आमकां मोल आसा आमचें मोल आमी होगडावन जावं जागचें न्ही आमकां मोल आसा पूण हेरां मोल बांदिना म्हणून आमी खंडीत जावन कोडोवन आसचेंय न्ही किर्तन 2:7 वळ म्हणटा देवान म्हाका म्हळें तूं म्हजो पूत आज हांवें तुका जल्म दिला हांवें तुका जल्म दिला म्हज्या आवय बापाय आनी कोणी आज नात जावं पुरो या आमी बरें फॅमिली बॅकग्रावंड ना जावं पुरो पूण हांवें तुजो मोग केला हांवें तुका जल्म दिला पळया जीव सांगता
कोणेंय सांगल्यार हांव एकसुरो न्हय, आय एम नॉट एलोन, एकसुरो न्हय. कीर्तन 34, 30 आनी 4, 5 वळ आमकां सांगता आज आमी कितें करी जाय, तर कितें करी जाय. ताचेर नदर लाया आनी तुमचें मुखामळ परसळटलें. लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदींच घालची नात. ताचेर नदर घाला. कितें करा? हां, ताचेर नदर घाला आनी तुमचें मुखामळ परजळटलें, परजळटलें. सदांच सोम्याची नदर तुमचे पडोवंक प्रयत्न करा. ती नदर तुमचेर पडोवंक दी, ती पडोवंक सोडा, ती नदर तुमचे पडोवंक सोडा आनी तातूंत तुमचें तोंड परजळटलें. सदांच आरश्या मुखार करशिल्ल्यार तुमचें तोंड आणकी काळें आसलें तें दिसतलें, आणकी शिबान दिसतली, आणकी मोबरान दिसतली, आणकी कथान दिसतली, आणकी पिकल्लो केस काड दिसतलो आनी कितें. पूण ताचेर नदर गेल्ल्या वेळार परजळोंक मात्र दिसतलो, परजळ मात आमकां मेळटलो. कशें मोयजेचें मुखामळ परजळटलें, देवाची नदर घालूंक तो गेल्लो पर्वताक, ताचेर नदर गेला तुमचें मुखामळ परजळटलें. लजेन तुमची तकली पोंदा तुमी केदींच घालची नात. आमची तकली पोंदा घालूंक तो केदींच आमकां सोडचो ना. मोगाच्यानो इतल्या मोगान आज आमकां देवान आपयलां, तर आज आमी सोम्या सरशी धांवून आयल्या म्हळ्यार उडास काडया. आज आमी सोम्या लागीं मागोवंक आसा. जायत्यांनी आमच्या लागीं मागोवंक सांगिल्लें आसा. त्या सामा आसात. एकली फोन कर सांगता, फादर म्हाका न्हीद म्हणली पडना. दाक्तेरा वयजांक कितले दाक्तेर हांवें बदल्ले म्हणून नात, कितल्या वयजा हरशीं गेलो म्हणून ना. म्हाका न्हीद येवंक मागा, इल्ली न्हीद येवं दी राती, म्हाका समाधान येवं दी. कामां वगडायल्ली म्हणटात आमकां काम जाय जाय, काम सोदचें म्हणटात आमकां काम जाय जाय. काम आमचें वेचेर आसा, नोटीस आयलां, तांकां बरें मन दिया. हाचे आदीं मागिल्लें आमी नोटीस दिल्लें जाल्यार तुका आमी दवरलें म्हणून ताका आपोवंक सांगलें. अजापुस्स खंडी जावन हें जाता. आशा सोडुल्ली कॅन्सर पिडेस्तांची बरें जावन सोम्या अर्गां दिता आसात, अर्गां दिता आसात. कोरोना पिडेस्त सगळ्यांची कितल्या जाणांची फाटल्या दिसांनी आशा सांडिल्ली, आमची त्या सावन धाडिल्ली. ती हुशार जावन आज अपुरबायेन कुटाम सांबाळना आसात. मोगाच्यानो आज आमच्या मागण्याक मोल आसा. कितें आमकां मोला दिवून ताणें घेतला न्ही, आमकां हर एकल्या तें मोला दिवून घेतलां. परगांवांत तसल्या एकल्याक काम मेळोवंक एकल्या मात सोबार आनी तें त्या सावन दिलां. सोबारांचे गांठी दूख गूण जावंक, घर जागो एक बरो मेळोवंक, घराचें काम धरलें बेगीन सोंपोवंक, पेंकडा दूख गूण जावंक, कोलेस्ट्रॉल आनी अर्द्यांत उजो येवचें गूण जावचे खातीर, तकली गुवळ वर्टिगो गूण जावचे खातीर, ब्लड प्रेशर आनी डायबिटीज कंट्रोलार ना तें गूण जावचे खातीर, एका तरणाट्या चलयेन काजारी चेड्याची इश्टागे सोडचे खातीर, 5 जाणां काजारी चोड्यांक भुरग्यांचे देणी मेळचे खातीर, सोबारां सैरिकेचे देणी मेळचे खातीर, कुटुंबांत शांती समाधान आसचे खातीर, परगांवांत आसल्या सोबारांक कामां मेळोवंक, कामां सोदतल्यांक कामां मेळोवंक, घर बऱ्या मोलाक विकोन वेच्या खातीर, ताळो दूख गूण जावचे खातीर. कुवेट गेला एक नर्स, तें बरें नर्साचें काम मेळचे खातीर. एका नर्सा एका गांवांत कैद गेला ताची सूख न्हय आशिल्ल्याक, ताची असली केस सोडून वेच्या खातीर, हाडांची दूख गूण जावचे खातीर, हार्टाची पिडा गूण जावचे खातीर, किडनीची पिडा गूण जावचे खातीर, खातीची पिडा एलर्जी पिडा गूण जावचे खातीर, कॅन्सरां रक्ताची पिडा गूण जावचे खातीर, ब्रेन ट्युमर गूण जावचे खातीर, तशेंच हे कोरोना पिडा गूण जावंक मात न्ही, ते पिडे फावो ते वखा सुदरून काडूंक आनी तशेंच वॅक्सिनी सुदरून काडूंक विज्ञानी फावो तें प्रेरण लाभच्या खातीर, आमच्या देशांत शांती येवच्या खातीर, खंयच्या खातीर महात्मा गांधीन आमकां शांती हाडली, आमच्या देशांत स्वातंत्र्य हाडलें, शांतीचो दूत जालो तो. जेजू
शांती हाडणं बापाय शांती आमकां हाडून आयलो आज ती शांती आमकां मेळोंक आमी मागया सगळ्या संवसारांत ही शांती येवच्या खातीर स्वातंत्र्य जेजून आमकां हाडलो जेजू आवा स्वराट आमकां स्वातंत्र्य दिवंक तो आयलो पूण आज आमचो स्वातंत्र्य संपूर्ण आमकां अणभव करूंक मेळटा की ना म्हणलो दुबाव आमकां येते आसा आमचो स्वातंत्र्य दृढ उरच्या खातीर मागया आमच्या राजकारणी खातीर मागया जायत्या लोकांक भलायकेचो मागोवन सांगिल्लें आसा देखून भलायके खातीर आमी थोडी मागणी हांव सुचयतलों तुमची जबाब आसतली सोम्या आमचेर दया दाखय सोम्या आमचेर दया दाखय ही थोडी मागणी आमी म्हणटले ताच्या उपरांत भलायकी मागोवन एक गीत आसतलें त्या गिता वेळार आमी आमची कितें पिडा शिडा आसा उडास काडून आमी मागतले हांव येयलां तुमकां जीव दिवं बरो न्हू तुजो जीव दिव म्हूण सोमी सांगता तो जीव आमचे तें बरें म्हूण मागता हांव सोम्या आमचेर दया दाखय साबात म्हूण ही लेखी नासतना पिडा गूण केल्ल्या सोम्या जेजू सोम्या आमचेर दया दाखय कुड्यांक दीस दिल्ल्या सोम्या जेजू सोम्या आमचेर दया दाखय केप्पे आनी आयकाचें गेल्ल्या सोम्या जेजू सोम्या आमचेर दया दाखय मोण्यांक उलयशें केल्ल्या सोम्या जेजू सोम्या आमचेर दया दाखय सुकुल्ल्या हाताक जीव दिवन हात सडील केल्ल्या सोम्या जेजू सोम्या आमचेर दया दाखय कोडाची पिडा गूण केल्ल्या सोम्या जेजू सोम्या आमचेर दया दाखय सैतान लागिल्ल्या वायट सकत धरिल्ल्या सुडका दिल्ल्या सोम्या जेजू सोम्या आमचेर दया दाखय भावार्थ न्ही आशिल्ल्या स्त्रियेच्या भुरग्याक भावार्थ पळोवंक गूण केल्ल्या सोम्या जेजू सोम्या आमचेर दया दाखय जायराच्या दुवेक गूण केल्ल्या सोम्या जेजू सोम्या आमचेर दया दाखय शेतपातीच्या सेवकाक गूण केल्ल्या सोम्या जेजू दया दाखय रक्तस्रावाच्या पिडेन कश्टुंच्या स्त्रियेक गूण केल्ल्या सोम्या जेजू सोम्या आमचेर दया दाखय हारीच्या पिडेन कश्टाल्ल्यांक गूण केल्ल्या सोम्या जेजू सोम्या आमचेर दया दाखय विधवीच्या पुताक जीव केल्ल्या सोम्या जेजू सोम्या आमचेर दया दाखय लाजराक जीव दिल्ल्या सोम्या जेजू सोम्या आमचेर दया दाखय मरण पावल्ल्यांक जीव दिवच्या सोम्या जेजू सोम्या आमचेर दया दाखय सोम्या आमकां भलायकी दी म्हणया सोम्या आमकां भलायकी दी सक्कड कॅन्सर पिडेस्तांक सोम्या आमकां भलायकी दी सक्कड कोरोना पिडेस्तांक सोम्या आमकां भलायकी दी सगळ्या काळजा पिडेस्तांक सोम्या आमकां भलायकी दी सगळ्या किडनी पिडेस्तांक सोम्या आमकां भलायकी दी सगळ्या मोतसुकच्या पिडेस्तांक सोम्या आमकां भलायकी दी गर्भांत आसच्या भुरग्यांक सांबाळच्या सोम्या जेजू सोम्या आमकां भलायकी दी गर्भे स्त्रियांक भलायकी भुरग्यां पळोवन हे भाग दिवच्या सोम्या जेजू सोम्या आमकां भलायकी दी डायबिटीज पिडेस्तांक भलायकी दिवच्या सोम्या जेजू सोम्या आमकां भलायकी दी ब्लड प्रेशर पिडेस्तांक भलायकी दिवच्या सोम्या जेजू सोम्या आमकां भलायकी दी कोलेस्ट्रॉल पिडेस्तांक भलायकी दिवच्या सोम्या जेजू सोम्या आमकां भलायकी दी गर्भाकोशच्या पिडेस्तांक भलायकी दिवच्या सोम्या जेजू सोम्या आमकां भलायकी दी भुरगींतल्या भुरगीं दिवच्या सोम्या जेजू सोम्या आमकां भलायकी दी बरो बेस दिवच्या सोम्या जेजू सोम्या आमकां भलायकी दी पाठीची तूं गूण करच्या सोम्या जेजू सोम्या आमकां भलायकी दी सक्कड मानसी पिडेस्तांक गूण करच्या सोम्या जेजू सोम्या आमकां भलायकी दी वाटिसां पिडासच्या भुरग्यांक गूण करच्या सोम्या जेजू सोम्या आमकां भलायकी दी खातीच्या विविध पिडेंक गूण करच्या सोम्या जेजू सोम्या आमकां भलायकी दी सर तरांची कातीची पिडा उस्मोड पॉप्साची पिडा एलर्जी पिडा गूण करच्या सोम्या जेजू सोम्या आमकां भलायकी दी पायल्स रोग गूण करच्या सोम्या जेजू सोम्या आमकां भलायकी दी रक्तस्रावाची पिडा गूण करच्या सोम्या जेजू सोम्या आमकां भलायकी दी नांव नातल्या पिडेंक वखा दिवच्या सोम्या जेजू सोम्या आमकां भलायकी दी सगळीं आमी उबी रावया पळया वखदान न्ही आल्या पाल्यान न्ही बगार हांवें तेंच्या उतरान तुमकां भलायकी मेळटली म्हणटा सोमी ताणें कितल्या जाणां पवित्र पुस्तकां गूण केलें म्हणल्यार आमी आयकलां आज आमी हें मागता आसतना कितले पिडेस्त मांद्रेर आसात आमचे आराधना आजार जाते आसात कितले पयस पयसतान लोक ह्या मागण्यांत आजार जाते आसा आनी मागतात
सगळ्यांचेर ह्या वेळार दया व्हडा जाय सुम्याचो मोग वाडलो तांकां वचून पावा जाय तांकां सुम्याच्या मोगाची ऊब मेळा जाय सुम्याची गुणकय सकत तांकां आपली जाय आनी तांकां आज गुण करी जाय मागया आमी हे कांतारा संगी आपण चिसू म्हाका आप अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तें लाई खूण कर चिसू म्हाका खूण कर सगळी पिडा शिडा मोची तूं निवा आपण चिसू म्हाका आप अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला खूण कर चिसू म्हाका खूण कर सगळी पिडा शिडा मोची तूं निवा पत्की स्त्रियेन तुका फावडताना पडले कश्ट लेख तुवें बरें केलें बावडतान हांव तुका सौम्या आजा पडटा पांयां तळा तुज्या सरपडटा सौम्या जेसू ताळ्याक म्हज्या कान दी दनिया जेसू मागण्या गुमान तूं दी कुरपेची सर जिणेन म्हज्या सुमिया सदांच वाळो दी कुरपेची सर जिणेन म्हज्या सुमिया सदांच वाळो दी आपण चिसू म्हाका आप अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला हालेलुया 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 सगळी पिडा शिडा तुझ्या नावाने या सर पिडेस्त पासून मागता सुमिया सर आमच्या लोकांपासून विविध तरेनी दुखां करून मागच्या लोकांपासून तांकां बळ आनी समाधान संतोष बळ भलायकी मेळचे मागता सुमिया जेजू त्या मोळीक रागा तांचेर शेनाय हरये त्या मोळ रागा शेनाय सुमिया तांच्या पिडेचेर ते कश्टांचेर तांच्या समस्यांचेर तांच्या दुखींचेर तांच्या वळवळ्यांचेर त्या मोळ रागात वाळय सुमिया आम्हाला ते बळान मागता आसतना तांच्या पिडेचो वायट आसो दृश्टी मेला बरेच प्रभाव वाटशक्ती प्रभाव शिरा प्रभाव कोणता आजार सगळं ते आम्हाला ते बळान बांधून फुटून परवांतल्या उद्यांका नाश करता सुमिया सगळं पिडेचिना बसपून सोड तुझ्या नावान येते बसपून नाश करता सुमिया सुटका तांकां जावं सुटका तांकां जावं सुटका तांकां जावं सुटका तांकां जावं तुझी स्तुती काय ध्यान तांकां पावो जावं तुझ्या नावान सुटका वाचता सुमिया वाळोची पदवी पळय सगळं तांचे थंय त्या घडये पळय सगळं तांचे थंय वाळोवन दी तांच्या माथ्याचे केंस पांय नाकची पुसत तांच्या शिरांनी रक्त नाळांनी हाडाच्या संदांनी पुढच्या रेखा भागात जीव करा पळय सगळं वाळोवन बळ बळायकी आशीर्वाद सुख संतोष समाधान संतोष समृद्ध तांकां येव सुमिया जेजू जाणू ऐकिनी आनी भूत गाठाय पवार्थ बरोवचो मोग समाधान संतोष स्वस्तिकाय संतोष बक्षानी प्रामाणिकता हर एक तांच्या सगळ्या ध्यान आनी फळान तांकां पोट जिवितान सदां तुजो मोग करून जियो तुज्या मोगान जियो मोग अनुभव करून मोग वांटून जियो तुज्या कृपेन तुज्या मोगान तुज्या शक्तीन तांकां बोर सुमिया हालेलुया 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 हर गांवांतल्या स्तुती महिमा जेजू जय स्तुती महिमा जेजू हालेलुया 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 धाड तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे बापा धाड तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे सरपण ह्या सुमिया मुखार ताचे आशिर्वाद आमी घेवच्या खातीर ह्या देवडा म्हणल्यार गीत आमी गावन जेजूचो पवित्र आशिर्वाद घेवन जेजूक आमच्या सांगाता आमी आज व्हरया इथ्या वडा सक्रामेंता सस्तांग नाम
करूया पूर्विल्या त्या रूपाबोतला नव्यो रीती आधर्या सल्वोन्वेच्या उस्कत्विष्या बावार्ताचे बोलतिव्या जसे बापा तसेच पुता उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा सस्ता एका स्थळ्यान हरसिता तुका दोघांच्या स्पिरिता समासमी नावार्ता आमेन. प्रार्थुया. ये देवा विची सगळ्या गावच्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचें तें आमी बगी सारको तुझ्या कुडीचें रक्त पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दायेन फावो कर. जो जी येता राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन. हांव अर्गां दितां जेसू हांव अर्गां दितां जेसू हांव अर्गां दितां जेसूक म्हज्या काळजां. हांव अर्गां दितां जेसू हांव अर्गां दितां जेसू हांव अर्गां दितां जेसूक काळजां.